डेम्पो ग्रुप कंपनीन शिक्षणीक मळार फुडलें पावल घातलां. दिवचल तालुक्यांतल्या साळ आनी कासरपाल गांवांतल्यो 2 शाळा CSR प्रकल्पा अंतर्गत चलोवपाक घेतल्यात. गोंयच्या शिक्षण खात्या बरोबर तांणी करार केला. डेम्पो ग्रुप कंपनीचे डेम्पो विश्व ग्रामशालेचे हे फुडलें पावल गोंयच्या शिक्षणीक मळार म्हत्वाचें योगदान थारतलें. डेम्पो ग्रुप कंपनीचे गोंयच्या शिक्षणीक मळार मोलादीक योगदान आसा. हाचे आदीं डेम्पो विश्व ग्रामशाला प्रकल्पा अंतर्गत दाडाची वाडी पेडणे आनी कुर्डी सांग्या 2 शाळा तांणी चलोवपाक घेतल्यात. ह्या शाळांनी गुणात्मक दर्जो उंचेल्या पांवड्यार व्हेला. आतां गोंय सरकाराचे मजतीन साळ आनी कासरपालच्या शाळांनी डेम्पो ग्रुप योगदान दितलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी दिवचलचो आमदार डॉ चंद्रकांत शेटयेन ते विशीं खोशी उक्तायली. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमच्या दोन्ही हेडमास्टरांक की तांच्यो शाळा सिलेक्ट जाल्यो. तांच्यांनी डेम्पो विश्वग्राम शाळा हेंच्यांनी सर्वे केल्या उपरांत त्यो दोनूय शाळा चूज केल्यो इन शॉर्ट आनी तांच्यांनी डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशना बरोबर एग्रीमेंट सायन केलो. इन शॉर्ट इट इज फॉर द इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो आनी फॉर द ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट बोथ. म्हणजे इन लॉंग रन थंयसर ज्यो एखादी एडिशनल तांकां जी टिचर्स आनी हे जे आसत जाल्यार ताचे एक्सपेन्सीस ते बेर करता. आणि म्हाका खबर आसा की खूब बऱ्या पद्दतीचो प्रोजेक्ट डेम्पो विश्वग्राम शाळा हे चलयतात आणि खास करून जेका आमी म्हणटा की नॉट ओन्ली द रिजल्ट बट द व्हॅल्यू एड्युकेशन. डेम्पो ग्रुप ऑफ कंपनीज तांचो तो CSR प्रोजेक्ट आनी डेम्पो विश्वग्राम शाळा हाच्या अंडर आज आमच्या म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2 शाळा, एक साळांत आणि एक कासारपाल हांकां घेतलेले आसा. हांव सगळ्यात पयलीं आमच्या मुख्यमंत्र्याचे आभार मानता की ही ऑपॉर्च्युनिटी तांकां घेवपाक दिली. स्पेशली बाबा डेम्पोचे आभार मानता, तांच्या मॅनेजमेंटाचे आनी डायरेक्टर आमचे जिंगडे सराचे. म्हाका खूब बरें दिसलें की आमचे जे रुरल शाळा आसले ते घेतले. खरेंच आज रुरल शाळा एक गरज आसा ह्या सगळ्या गोष्टींची. आमचो तसो पळयशी जाल्यार लाठंबारसांतल्या भागांतल्या भुरग्यांक अजून शिक्षणान फुडें येवपाक खूब स्कोप आसा. फक्त तांकां एक मातसो कसो अशें जर गावात म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी मेन अकाडमी रेमिडियल क्लासेस काउन्सिलिंग एक्स्ट्रा काउन्सिलिंग जर गावत जाल्यार डेफिनेटली आमची जी भुरगीं आसा ती फुडें सरतली. उद्योगपती श्रीनिवास डेम्पो हांणी ही संकल्पना समजावन सांगली. आयकात. हांव तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता आनी भोवमनादीक मुख्यमंत्र्याचे खास करून काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तांणी हांवें जेन्ना प्रपोजल हाडलें आमची डेम्पो विश्व ग्रामशाला ही जवळ जवळ 2016 पासून चालू आसा इनिशिएटीव. म्हज्या आज्याची 100वी पुण्यतिथी तेन्ना आमी इंटरनली डेलिब्रेट केलें आनी सांगलें की शिक्षण क्षेत्रांत जरी आमी आसले पूण ते हायर एज्युकेशनान आशिल्ले. आमकां दिसलें की एट द लोवर लेवल म्हणजे एट अ मोर प्रायमरी लेवल आनी सेकंडरी लेवल वी शूड इंटरव्हीन. आनी तेन्नाय भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आशिल्लो. तेन्ना आमी तेन्नाचे मुख्यमंत्री बाब पर्रीकर तशेंच बाब पार्सेकरा कडेन वचून तेन्ना आमकां 2 स्कुलां दिली सरकारान, दादाची वाडी पेडणे आनी कुर्डी सांगे. तातूंत आमी खरोच कायापलट केलो. फर्स्ट इयर 3 वर्साचो MOU. फर्स्ट इयर आमी साधन सुविधेच्या वतीन कितें अपग्रेडेशन जाय आशिल्लें तें केलें. मागीर आमी सॉफ्ट स्कील इंटरव्हेन्शन केलें आनी तातूंत एक सांगीन दिसता म्हणजे थंय खास करून चली मनीस जे घरा वता न्हय ताका कामाचो भार पडटा. आमी असो विचार केलो की एक रेमेडियल क्लास करची आफ्टर नॉर्मल क्लासेस आनी 1 वर तांकां रेमेडियल क्लास घेवन तांकां होमवर्क बिमवर्क थंयच केलो आनी ते एडिशनल ते टिचर हे केले हायर ते आमी फी हे दिली तांची सॅलरी. तातूंत आमी वेन वी वर लिव्हिंग आमी ऑलमोस्ट फ्रॉम 60-65% वी गॉट द रिजल्ट टू 99%. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस आनी निखिल जल्मी.